29 नॅशनल यूथ फेस्टिवल जे दिल्ली हांगासर जावपाचें आसा 9 ते 12 हाच्या खातीर 48 जाणांची टीम आमी सिलेक्ट केलेली आसा बेस्ड ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ द स्टेट यूथ फेस्टिवल. तातूंत फोक सॉंग, फोक डान्स, डेक्लेमेशन, पेंटींग, स्टोरी रायटींग आनी विकसीत इन इंडिया ते आसा. आनी ही भुरगीं आतां गोंय रिप्रेझेंट करता नॅशनल लेवलार दिल्ली हांगासर जावपाची. तुम्ही नॅशनल यूथ फेस्टिवलाक अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री मालवियाजी हे थंयसर तुमकां त्या कार्यक्रमाक प्रेझेंट आसतले. म्हाका खासा करून स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुखभाई माडविया हांच्यांनी फोन केल्लो. गोंयांतले जवळपास आमचे 40+ भुरगे हे रिप्रेझेंट करपाक वता. गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुमचे खूब खूब अभिनंदन करता, कारण तुमच्या मदलो टॅलंट तुमकां नॅशनल लेवलाचेर दाखोवपाची संद इन डिफरंट आर्ट, कल्चर आनी स्पोर्ट्स ह्या तिनूय सेक्टरांतल्यान मेळटा. माय बेस्ट विशीस फॉर ऑल ऑफ यू. त्या खातीर ही संद सगळ्या जाणांक मेळना. तुमी लकी आसात, तुमकां ही संद मेळ्ळ्या. म्हाका दिसता तुमी नॅशनल लेवलाचेर बरो परफॉर्मन्स करतली, गोंयचें नांव तुमी व्हड करतली हे तुमच्या कडल्यान अपेक्षा दवरता. हाज्याय पयलीं अशाच पद्दतीच्या नॅशनल यूथ फेस्टिवलांतल्यान वेगवेगळ्या भुरग्यांनी गोंयाक वेगवेगळी नामांकन, वेगवेगळी मेडल्स ही सातत्यान मेळ्ळ्या. ही खूब कमी लोकांक संदी मेळटा, कारण इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी मनसुखभाई माडविया आनी पुराय देशभरांतल्यान सगळ्या ह्या कॉम्पिटिशनांनी पार्टिसिपेट जातले. त्या खातीर गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता की तुमी सगळ्या जाणांनी बरें पार्टिसिपेशन करचें आनी गोंयचें नांव अजुनूय बी खूब मोठें करचें.